फाउंडेशन ही आमची एक लॉंग पेंडींग रिक्वेस्ट आशिल्लो डिमांड आशिल्लो की राष्ट्रीय देवस्थानाचो मंडप जो आसा तो कंप्लीट जावचो म्हणून आनी आयज तो दीस येयल्लो आसा. आमचें एक्चुअली काम दीस पयलीं जाल्लें खूब वर्स म्हयनो त्या टायमार फाउंडेशन सुरू जाल्लो तेका लागून ते नवरात्री कडेन फुडें हाडले आनी आयच्या दिसा आमी फाउंडेशन करून घालपाक वता आनी ह्या फंक्शनाक आमचे मदीं हाजीर आसा रेस मदोस जिल्हा पंचायत सदस्य संदीप बांदोडकर, गांवचे सरपंच शिवून पंचायत मेंबर एक्स सेक्रेटरी मेंबर सरपंच प्रकाश आनी आमच्या देवस्थानाचे अध्यक्ष माजी विनय गडेकर, आमचे एक सरपंच समृद्ध मागीर गजानन गुरू विजेश आनी सगळी तेंची कमिटी मेंबर बरे फुडें तेजे भावनान घडले. खरेंच खुशी होता की जे तुमचो रिक्वेस्ट आशिल्लो तो मंडप जावचो ह्या मंडपान कितलेशेच फंक्शनां जातात ते तुमकां सांगता जावं ते बड्डे वाडदिवस आसूं जावं तो देवळाचो सण आसूं जावं तो दांडिया आसूं जावं कितें आमच्या कितलें बरें कार्य आसूं देवळान जर एक मंडप आसता सगळीं बरीं कार्य आसा ती आमकां हांगा घडोवन हाडूंक मेळटा. काही दिवसां पयलीं हे मंडप जावचो अशें म्हणून ह्या कमिटीच्यानी गांवचे लोक फुडें आयिल्ले आनी तेंच्यांनी आपल्या भितर कंट्रिब्युशन काडून हो मंडप आमी करचो म्हणजे बरी तेंच्यांनी बरें एक सजेशन घेवन फुडें आयिल्ले आनी ते तेंच्यांनी कंट्रिब्युशन करून तेंच्यांनी सुरवात केली. पूण तरी पूण म्हाका दिसता फंडाची सुबेज गरज आशिल्ली तेका लागून हांवें आमचे कार्तिक कुंडेकर जे आसा हेंका रिक्वेस्ट केलें की हो मंडप बेगीन जावचो म्हणून. आनी तशेंच हांव नांव घेवन फाटीं दवरतना आमचे डॉक्टर अजय गावडे जे CEO आसा जिल्हा पंचायतीचे तेंचे कडेन हांवें रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आमकां हें सजेशन करून दिलां. आयज कार्तिक फक्त पंढरी बरान केला तेका लागून कार्तिक घेवन पावना पूण हांव खरेंच मनाक घालतल्यान ज्या सगळ्यांचे वतीन कार्तिक कुंडेकराक देव बरें म्हणटा की आमचो जो डिमांड आशिल्लो रिक्वेस्ट आशिल्ली ती बेगींतल्या बेगीन फुडें बेगींतल्या बेगीन ती सँक्शन करून हाडली आनी हें काम म्हाका दिसता आयज आमी फाउंडेशन घालतलें आनी हांव म्हणजे सुरवात केन्ना जातलें की हांव आतां कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयतलो आनी ताका जेन्ना म्हणलें की नॅक्स्ट वीक तेंच्यांनी हें काम सुरवात करता म्हणून कित्याक पावस मातसो आसा आनी फाल्यांच्यान ते मटिरियल घ्यायला लागतलें तें काम करपाक सुरवात करतले आनी फुडल्या 7-8 दिसां भितर हें काम जातलें जें करून बेगींतल्या बेगीन म्हणजे 2 म्हयन्या भितरूच हांवें म्हाका अश्योर केला की हें मंडपाचें जें काम आसा हें पुराय जातलें आनी हेजे फुडें आनी कितें आसा एका टायम आसूं जावं आनी कितें ब्युटिफिकेशन आसूं तें सुद्दां आमी सगळें कंप्लीट करपाचें आमी घेतलेलें आसा. तें सुद्दां सगळें कंप्लीट बेगींतल्या बेगीन आमी करपाचें तें काम घेतलेलें आसा. सो फक्त काम कंप्लीट जावंक जाय काम कांय उरूंक फावना हेची आमी काळजी घेवया. ही देवस्थानची कम्युनिटी आसा ही एक्टीव आसा ते मॉनिटर जरूर करतले बऱ्यांतलें बरें काम करून घेतलें आनी बऱ्यांतल्या बेगीन बरें आमकां बेगींतल्या बेगीन हांगा एक बरो मंडप पळोवपाक मेळटलो. फक्त हेंच काम न्ही जाल्यार तेंची एक डिमांड आशिल्लो फाटल्या दिसांनी ह्या देवळाक ही स्पिकर सावंड सिस्टम जाय आशिल्ली ही आमी दिलेली आसा. परतून आमी हें सोडून भुमिका देवस्थानाक गिरी गांवांत तेजी सुद्दां आमी शेड केल्ली आसा ती सुद्दां आमी फुडल्या दिसांनी म्हणजे उक्तावण करतले. ती सोडून आनीक गिरी गांवांत फुडें राष्ट्रीय आनीक देवूळ आसा तेजेय आमी काम घेतलेलें आसा. सो ही 3 देवळां काम आमी सुरवात ह्या विकान करतले फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर हे 3 देवळांची जी कामां म्हणजे स्टोरी शेड आसा जो नवीन मंडप आसा हे आमी पुराय कंप्लीट करतले. हे करता आसतना म्हाका आमची पंचायत गिरी पंचायती आसा तेंचो भरपूर साथ मेळटा तेंचो भरपूर सपोर्ट मेळटा ते कंटिन्युअसली कामां वेगळे फॉलोअप करीत आसता. देवस्थानाची कमिटी जो आसा ही सुद्दां कंटिन्युअसली कामां वेगळे फॉलोअप करीत आसता आनी हें केल्ल्या कारणान म्हाका काम करून हाडपाची जी आमचे बी प्रेशर आसता म्हणजे स्टाफाचेर बी प्रेशर आसता की कंटिन्युअस फॉलोअप केलें जाल्यार काम बेगींतल्या बेगीन जाता. सो हांव तुमकां सगळ्यांक हाची शुभेच्छा दिता. बऱ्या दिसान बरीं कामां आमी घडोवन हाडल्या. अशेंच एकठांय जावन आमी फुडलीं जीं कामां आसा हांव पंचायतीक रिक्वेस्ट करता की जीं जीं आसा ती एकठांय जावन फुडलीं जीं कामां आसा हीं आमी वाटतात बऱ्या भशेन फुडें वयता आनी तुमकां सगळ्यांक नवरात्रीच्यो शुभेच्छा दिता आनी दोन प्रकार सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या वतीन आमच्या सालिगांव पंचायतीचे आमदार श्री केदार नायक आणि आमचे सेक्रेटरी संदीप बांदोडकर आमचे पंच मेंबर कल्पेश नायक
आमचे एक्स सरपंच एक्स प्रकाश नाईक आणि आमचे एक्स सरपंच कोंडू नाईक सगळ्यांक हांव वेलकम करता आणि आमच्या सगळ्या लोकांक पयलीं म्हणजे हे लॉंग पेंडींग काम जें आसा मंडपाचें ताचो रिक्वेस्ट आमच्या प्रेजिडेंटान आमच्या आमदारा कडेन येयलो आनी आमदारान तांकां प्रॉमीस केल्लें की हें आमचें करतलें म्हणून मंडपाचें काम. सो ताका लागून हांव आमदाराक थँक्यू म्हणटा आनी अशीच आमच्या गिरवड्यात जायतीं कामां आमदारान घेतलेलीं आसा आनी तेंचें उद्घाटन ह्या कांय दिसांनी जावपाचें आसा. ताका लागून हांव आमदाराक थँक्यू म्हणटा आनी तेंच्यांनी अशेंच आमच्या गिरवड्यात काम करचें आनी आमच्या लोकांनी तेंच्या फाटीं रावचें. दुसरे कार्यक्रम असो तर ह्या कार्यक्रमाखातीर आज सगळे उपस्थित आमचे गावचे आणि इतर सहकारी हितचिंतक या सगळ्यांचे स्वागत. सगळ्यांक नमस्कार. बूथ अध्यक्ष ब्रजेश गडेकर हे काय विनंती करता की हे माचयेर विराजमान जावचे. आज खंय तरी ह्या गिरवड्या उमेमागड गिरवड्या गांवच्या लोकांचें एक खूब व्हडलें स्वप्न आसलें की ही जी मंडप जो आसा हो मंडप खंय तरी जावपाक जाय. ह्या मंडपा खातीर एक अथक प्रयत्न हे आपले गांवकारी करताले. एकंदरीत हो मंडप जो आसा ह्या मंडपाक आमच्या ज्या टायमार आमचो हांगासर वर्धापन कार्यक्रम आसा ह्या कार्यक्रमा खातीर आमकां त्या मंडपाची खूब गरज आसताली. याच बरोबर खंय तरी पण आमचो एक धालोत्सव जातालो हांगा. ह्या धालोत्सवाक आमची जी बायलां खंय तरी पूण धालो खेळटा 7 दिसांचो कार्यक्रम हांगा जातालो. ह्या कार्यक्रमाकूय ह्या मंडपाची खूब गरज आसली आमकां. त्याच्या नंतर आपले धोंड हांगा रावताले मंदिरान रावता सद्याच्या मंदिरान रावता पूण एकंदर इतर सगळ्यो ज्यो सुखसोयी आसा ह्यो जर तांकां मेळपाक जाय जाल्यार ह्या मंडपाची एक खूब नितांत अशी गरज आसतली. ह्याच्या व्यतिरिक्त वार्षिक नाटकां हांगासर म्हणजे असंख्य असे कार्यक्रम जे आसा ते वर्सभरात ह्या देवस्थानाच्या परिकक्षेन जायत आसता आनी ह्याच्या खातीर ह्या मंडपाची आवश्यकता आसताली. ह्याच्याय फुडें वचून आमच्या गिरवडे गांवांत म्हणजे कुमेवरूच म्हणिना आख्ख्या गिरवडे गांवांत एखाद्या जर कोणाचो छोटे खाटी कार्यक्रम करपाचो जालो मागीर तो बर्थडेचो आसूं किंवा इतर कसलो कार्यक्रम आसूं कोणाची फुलां म्हणा किंवा आनी कसलें सेलिब्रेशन जर आसत जाल्यार त्याच्या खातीर खंय तरी पूण उपयुक्त जर जागा आसा जाल्यार ती खंय तरी पूण हे मंडपाची आसतली. अशा प्रकारे ह्या मंडपाची एक नितांत आवश्यकता आसताली आनी ह्याच्या खातीर आमच्या गिरवडकार खूब म्हटल्यार खूब अथक परिश्रम करताले. पण एकंदरीत ह्या सगळ्या परिश्रमाक खंय तरी पूण जर फळ जर दिवपाक कोणी हें केलें जाल्यार ते आमचे आमदार केदार नायक हांणी झॅडपी फंडांच्यान आउट ऑफ द बॉक्स वचून ह्यांनी खंय तरी पूण ह्या हॉलाचेर जे आसा तें काम पूर्ण करपा खातीर एकंदरीत पूर्ण कंबर कसून तेणी ही एप्रूव करून घेतलेलें आसा आनी आज तांच्या हस्ते खंय तरी पूण एक शिलान्यास जो आसा हो हांगासर जातलो. तत्पूर्वी ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करपा खातीर एकंदरीत ह्या प्रमुख पाहुणे जे स्टेजीर आसा ह्यांचे सगळ्यांचे स्वागत जातलें. स्वागता खातीर सध्या गिरवडे गांवचे मंदिराचे अध्यक्ष श्री विनय बाब हांकां विनंती करता की त्यांनी श्री आमचे विद्यमान आमदार केदार नाईक हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचें स्वागत करपाचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.